लोकांक कमीत कमी अडचणी ट्रॅफिक चॅनलाइज करून पर्वरे एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचे काम 641 कोटींचो 5.25 किलोमीटर 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो प्लान मंत्री गडकरीन केलो क्लियर. गायब अल्पवयीन भुरग्यांचो विसर पडूंक ना, पुलीस सिरियस, सोद चालूच. प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची पुलीस दखल. 2021 सावन बेपत्ता चडशे सापडले, 6 चलयो, 1 चलयेचो पत्तो ना. हिंदूंच्यो भावना दुखोवपी शिवलिंगाचो अपमान करपी इंस्टाग्रामार पोस्ट, 2 अकाउंटां आड FIR. सायबर क्रायमाचो तपास सुरू. तपास जाय मेरेन इन्स्टा अकाउंट ब्लॉक. नो माया सावन मिनाची पावणी. 28व्या ऑक्शनात 10 लाख टन मीन पावणेर. निर्गतदारान मीन 90 दिसां भितर सुवाती वेल्यान उखलचे पडटले. खण खात्याची टेंडर नोटीस. साखळे पालिका वेंचणुकेचे काउंटिंग दिवचले ना. मतपेटयो साखळे मल्टीपर्पज हॉलांत. हे फावट साखळेच काउंटिंग. विस्कटावणे उपरांत 56 अर्ज मंजूर. आज उमेदवारांचे चित्र स्पष्ट. फोंडे पालिका वेंचणुकेंत अर्जांच्या विस्कटावणे उपरांत 52 उमेदवार उरले. आज अर्ज फाटीं घेतल्या उपरांत कोण कोणाचो नेमकें चित्र जातलें स्पश्ट. गोंयचो मंत्री विश्वजीत राणेचो कर्नाटका विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक नेट. हल्याळ मतदारसंघांत बीजेपीच्या सुनील हेगडेचो प्रचार. RV देशपांडेक वडोवपाच्या मिशनार विश्वजीत. फोंड्या नगरपालिका वॉर्ड नंबर 7 बीजेपीचो मंडळ अध्यक्ष विश्वनाथ दळवी जिखलो बिनविरोध. आता 14 वॉर्डांनीच वेंचणूक. फोंड्या पालिकेक मल्टी कॉर्नर झूज. केवण्या रिवणा 8 दिसां फाटीं सेल्फ एक्सिडेंटांत जखमी जाल्लो थळावो 22 वर्साचो तरणाटो आतिश गांवकार गेलो. GMCत चलताले उपचार. निर्ला साळगांव कालीघाट वाठारांतल्या कालिका देवूळ मोडपाच्या नोटीशे वेल्यान बोवाळ. थळावे चाळावले. हिंदू संघटना भाविकांचो देवळा कडेन जमाव. देवूळ कशेंच मोडूंक दिवचें ना. देशांत कोविडाच्यो नव्यो केशी 10,542. एक्टिव्ह केशी 63,562. गोंयांत 79 नव्यो केशी. एक्टिव्ह केशी 514. करंजळे दोनापावला रस्त्यार स्कॉर्पिओ आणि बसीच्या ॲक्सिडेंटाची केस पणजे पुलिसेंत रजिस्टर. अल्पवयीन भुरग्याचेर आणि ताच्या बापायचेर गुन्यांव नोंद. सनबर्न इडेमा वेळार आवाजाच्या प्रदूषणाच्या केशींत हायकोर्ट गंभीर. फुडली ऑर्द येय मेरेन 1 कोटी 10 लाखाची सिक्युरिटी डेपॉझिट दिवं नाकात. गोंय सरकाराक ऑर्द. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची 30 एप्रिलाक 100वी मन की बात. देशभर सेलिब्रेशन. गोंयांतूय ग्रँड सेलिब्रेशनाची तयारी. बीजेपीचे वतीन वेगवेगळ्यो कार्यावळी. भारत संवसारांतलो सगळ्यांत चड लोकसंख्येचो देश. चीनाक घालो फाटीं. UNान रिलीज केल्ल्या डाटा प्रमाण भारताची लोकसंख्या 142 कोटी 86 लाख. चीनाची 142 कोटी 57 लाख. भाजपाची कर्नाटक विधानसभा वेंचणुके खातीर स्टार कॅम्पेनरांची लिस्ट जाहीर. प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नड्डा, योगी, स्मृती इराणी, राजनाथ सिंग लिस्टांत. केंद्रीय मंत्रिमंडळान सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक 2023 केले मान्य. इंटरनेटाचेर पायरेटेड फिल्म प्रसारण आळाबंद हाडपाक तरतूद. माहिती आणि प्रसारण मंत्र्याची घोषणा. पेडणेच्या टॅक्सीकारांक टॅक्स माफ जावचो ना. सरकार आणि GMR स्वताचे लुकसाण करून घेवचे ना. येरादारी मंत्री माविन म्हणटा कांय फुडारी टॅक्सीवाल्यांक बेठेच फुसलायतात. मोदी बदनामीचे केशीत सुरत सत्र न्यायालयान राहुल गांधीची याचिका मारली भायर. खेस्त कायम. गुन्यांवकारी वेल्यान खासदारकी वगडायिल्लो राहुल गांधी चल्लो हायकोर्टात.
मार्केट पॉझिटिव्ह आरुकते. सेन्सेक्स 59,000 निफ्टी 17,700.